पाठ 1 सात्य. जितेश रावता त्या वाड्यार एक देवूळ आशिल्लें. दर आयतारा राती थंय भजन जातालें. भुरगेपणांत सावन जितेश आवय बापाय वांगडा देवळांत वतालो. थंय बसून भजन आयकतालो. ताचें चड लक्ष तबल्या कडेन आसतालें. तबलजी वाजयता तें आयकून ताका खोशी जाताली. आपणेय तबलें वाजोवचें अशें ताका दिसतालें. मागीर तो घरांत येवन दारार वाजय, डबो बडय, टेबल बडय अशें करून आपली उमेद बागयतालो. मे म्हयन्याची सुटी सोंपली. शाळा सुरू जाली. शाळेंतल्यान चलत घरा येतना एक दीस ताका वाटेर एका घरांतल्यान तबल्याचो आवाज आयकूंक आयलो. चवकशी केल्ले उपरांत थंय तबला वर्ग चलतात म्हणचेलें कळ्ळें. ताका खूब खोशी जाली. ताणें आवय बापायक आपली तबलें शिकचेली इत्सा सांगली. तांणीय मानून घेतलें. जितेशाक तबल्याच्या वर्गाक घालो. आपलो अभ्यास करून जितेश तबल्याच्या वर्गाक वतालो. थंय खोशयेन उमेदीन शिकतालो. 6 म्हयन्यां भितर तो तबलें बरें वाजोवंक लागलो. एक दीस तबला मास्तरान ताच्या बाबाक आपयलो. तो येतकीर मास्तरान जितेशाक तबलें वाजोवंक सांगलें. जितेश बरो वाजयता तें पळोवन बापूय खोशी जालो. मास्तरान सांगलें, आतां तुमी ताका तबलें आनी डग्गो असो तबल्या जोड हाडून दिल्यार बरो. तुमचो भुरगो सामान्य भुरग्या सारको ना. तो कुशळ आसा. हय, म्हाकाय तशेंच दिसता. हांव ताका रोखडोच तबल्या जोड हाडून दितां, जितेशाच्या बाबान सांगलें. तें आयकून जितेशाचे खोशयेक शीम मेर उरली ना. ताच्या बापायनूय रोखडोच तबल्या जोड हाडून दिलो. देखून अभ्यास केलो उपरांत जितेश घराय तबलें वाजोवंक लागलो. 1 वरस जाता म्हणल्यार तो तबलें वेवस्थीत वाजोवंक लागलो. जितेश 6वी पास जावन 7वेक गेलो. आतां तो आनी ताचे इश्ट अभ्यास सोंपले उपरांत खेळटाले. तांणी जितेशाक म्हणलें, आरे, अजुनूय तूं तबलें वाजोवंक वता? आतां तुका तें बरें वाजोवंक येता. तो तबला वर्ग सोड आनी खेळूंक यो. जितेशाकूय खेळन दिसतालेंच. ताका दिसतालें आतां आपूण तबलें बरें वाजयता. थोडे दीस तबलें वाजयलें ना जाल्यार कितें जातलें? जितेशान आवयक सांगलें, आई, हांव 2 म्हयने फकत खेळटलों. तबल्याच्या वर्गाक लेगीत वचचो ना. आवयन ताका तशें करूं नाका म्हणून सांगलें. पूण जितेशान कानार केंस काडले. जितेशाची आई तबला शिक्षका कडेन गेली. तिणें ताका सगलें सांगलें. मास्तरान म्हटलें, कांय हरकत ना. तुमी हुस्को करूं नाकात. थोड्याच दिसांनी ताका आपली चूक कळटली. तो वर्गाक येता म्हणटा तेन्ना ताका घेवन येयात. जितेशान 1 म्हयनोभर तबल्याक हात लेगीत लायलो ना. एका आयतारा बाबान ताका म्हटलें, जितू, आयज तबलें वाजय रे. तूं वाजयता तें आयकतां हांव. म्हाका आतां बरें वाजोवंक येता बाबा. आयज तुका तबलें वाजोवन दाखयतां. अशें म्हणून जितू तबलें वाजोवंक बसलो. ताका तबल्याचे बोल याद जाले, पूण हात आडखळूंक लागले. जितू रडूंक लागलो. बाबान ताका तसोच तबला मास्तरा कडेन व्हेलो.
मास्तरान सगळें आयकून घेतलें आनी म्हटलें, जितेश, कसली विद्या शिकल्या उपरांत सात्यान उजळणी करूंक जाय, नाजाल्यार विसरूंक जाता. तुका जर तबलें वाजोवपांत कुशळटाय मेळोवंक जाय जाल्यार सात्य राख. उजळणी कर, नाजाल्यार विसरतलो. भुरग्यांनी खेळूंक जायच, पूण खेळटना बोटांक आनी हाताक मार लागचो ना हाची तूं जतनाय घे. जितेशान रडत रडत मास्तराची चूक मागली. ताणीं मास्तराक सांगलें, आतां म्हाका कळ्ळें. म्हाका येता म्हूण समजून उजळणी बंद केली जाल्यार विसरूंक जाता. सर, हांव अशी चूक केन्नाच करचो ना. मास्तरान जितेशाक अपुरबाये म्हऱ्यांत घेवन तबलें वाजोवंक बसयलो. बरोवपी दिपा मुरकुंडे.